हो निरंकाळ सातेरीमळ वाठारांतलो नाना उर्फ सर्वोत्तम वेळगेकार 20 ते 25 वर्सां जाली घुमटाची विक्री करतात। ताचे कडली घुमटां विकती घेवपाक मडगांव, फोंड्या, वास्को, सावड्ड्या, वाळपय, म्हापसा, दिवचले म्हालांतल्यान लोक येतात। ही घुमटां खास करून शिरवय जांबावलीच्यान घेवन येतात अशें सर्वोत्तम वेळगेकार हांणी सांगले। चडांत चड खप चवथी वेळार जाता। फाटल्या 2-3 वर्सांक 200 परस चड घुमटाची विक्री जाला। तरणाट्यांक घुमटां वाजोवपाची रुची आसा, मात घुमटां कशी तयार करप हाचें प्रशिक्षण कोणाकूच ना। तशेंच दर वर्सा घुमटाची मागणी वाडत आसा, देखून सरकारान ह्या प्रकारान लक्ष घालून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी सर्वोत्तम वेळगेकार हांणी केला। घुमटाक कितले वर्सां जाली हांगा विकपाक हाडटा? वर्सां म्हणल्यार कितें जालें मरे सादारणशी म्हागेली 20 वर्सां जातली। खंयच्यान हाडटा ही घुमटां? घुमटां हांव पयलीं हितूंतल्यान हाडी शिरवय, गोंयाक शिरवयच मेळटा। आतां पयलीं गोंयाक खूब कडेन करताले, ते आतां कितें जालां, आतां खूब जाण पयलींचे जाणटेले हें जाले आनी आतां नवीन भुरगीं खंय आपली सर्वीस आनी सर्वीस करता, ताका लागून ते आतां करिना, फक्त शिरवयच करता आनी खंयच करना गोंयाक। आनी म्हागेली हेजे प्रमाणे तरी खंयच म्हाका कोण करता अशें कळना। म्हणून आतां 2 वर्सां जालीं हांव थोडीशी कारवारच्यान हाडटा। अशें आयकलां की तुमकां ही घुमटां म्हापसा मागीर वास्को वचून हांगा लोक व्हरपाक येता म्हणून? हय बरोबर, खुबशे लोक भायल्यान अशे येता। म्हापसा पयर आतां वाळपयच्यान आयले आनी ते वर्सान वर्स येता। अंदाजे कितली विकता तुमी वर्साक? अंदाजे म्हणल्यार सांगपा म्हणल्यार घुमट म्हणल्यार कितें जाता, एकदां व्हेलें तें कितें बरें सांबाळीत जाल्यार बरें येता। समज हें सांबाळ्ळें जाल्यार तकता न्ही, तें मातयेची वस्त ती एकादी फुटोंक शकता। फुटलें जाल्यार व्हरता, म्हणजे पोवन व्हेल्लें फुडें व्हरताले म्हणजे हें ना। तरी आसतना म्हाका वर्सान वर्स इल्ले भायले लोक येवन मातशें म्हागेलें वाडयत आसा। पूण अंदाजे कितली विकता? अंदाजे म्हागे दिसपाक हांव 200 तरी विकता दर वर्सा। हय, फक्त आमचे सावथ गोवाकूच आसली। आतां नॉर्थ गोवाकूय बी भुरगीं सगळे ते तयार जावन सावथ गोवा परस तेच भुरगीं चड बरें हें करता, बरी रिस्पॉन्स दिता ताका। सो नवीन पिढीक तूं कितें सांगूंक शकता की घुमटां तयार करपाक कोण फुडें म्हणजे येवचें? ह्यो आमची कितें पळय पारंपारीक आसा न्ही, ही कला इल्ली फुडें व्हरची आनी अशीच तेंच्यांनी चालू दवरची, जाल्यार ही फुडल्या भुरग्यांक हें कळटलें। पूण आज पर्यंत सरकारान हेजेर दखल घेतलेली ना, सो सरकारान दखल घेतली अशी? हय, सरकारान मातशें भितर जर लक्ष घालून तांकां प्रोत्साहन जर दिलें, हें केलें जाल्यार ही कला लोककला अशी न्ही ती गोंयाक सगळ्याक हें फामाद जालें जाल्यार बरी गजाल न्ही ती। सातेरीमळ निरंकाल हांगसरले नाना उर्फ सर्वोत्तम वेळगेकार ते गेली कितली वर्सां जाली घुमटां विक्री करता। शिरवय जांबावले हांगसरल्यान ते खास करून थंयच्यान घुमटां हाडटात आनी हांगा विक्री करतात। म्हत्वाचें म्हणजे जी शिरवय तयार जावपी घुमटां आसात ती ह्या भागांत मोठ्या प्रमाणांत फेमस आसा, कारण तेंचे तयार करपाची एक पद्दत वेगळी आसा आनी ती वाजपाकूय बरी येता। सो हांगा ताका लागून ही शिरवयची घुमटां खरेदी करपाक गर्दी जाता। दर वर्सा नाना 200 पेक्षा अदीक घुमटां विक्री करतात। ताका लागून म्हापसा, पणजे, वास्को हांगसरल्यान तशेंच वाळपयच्यान लोक हांगा नाना कडेन घुमटां व्हरपाक येतात। नाना वेळगेकार हे सांगतात की सरकारान अजून पर्यंत घुमटां तयार करपाची ट्रेनिंग भुरग्यांक दिली ना, कारण वाडटी जे नवीन पिढी आसा ती पिढी घुमटाचें खूब आकर्शण आसा, पूण घुमटां ही सहजा मेळना। ताका लागून गोंयचे भायल्यान सुद्दां घुमटां गोंयान येतात, पूण सरकारान अजून पर्यंत ह्या घुमट तयार करपाचे भुरग्यांक ट्रेनिंग दिली ना। ताका लागून नाना वेळगेकार हे खंत व्यक्त करतात आनी सरकारान हेची दखल घेवन नवीन भुरगे तयार करचे आनी तांकां बरी ट्रेनिंग दिवन तांकां आवश्यक सुविधा दिवची अशी तेंची मागणी आसा। निरंकालच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी।